ऐतिहासीक पावल उखल्ल्या बद्दल आणि आमी तांकां आमी तांचे आभारूय मानतात. आमी पर्सनली वचून तांचे आभार मानतले, पूण हे एक पब्लिकली आमी तुमच्या थ्रू तांचे आभार मानूंक सोदता. हे जे सर्क्युलर आसा, कित्याक खुबश्या गोंयकारांकूय कळूंक जाय, हे फक्त कॉन्ट्रॅक्टरा पुरते मर्यादीत नाशिल्ले, तर हे जे टॅक्स पेयर्स आसा, गव्हर्नमेंट एक्सचेकर जे आमी म्हणटात, ताका लॉस जाय सारके सर्क्युलर आशिल्ले. हे 2001 पासून चालू आसा आनी मदीं 2005 हे फाटीं गेल्ले दिल्ले, पूण 2007 परत ते सर्क्युलर लागू केले. एक्चुअली दीस सर्क्युलर इटसेल्फ इज इलिगल. आणि हे हांव तुमकां एक सांगता, स्वता जो तेन्नाचो सेक्रेटरी विजिलन्स आशिल्लो, ताणें स्वता नोटिसांत बरयला की कशा तरेन हे इलिगल ते. तरी आसतना हे सर्क्युलर कित्येक वर्सां चालू आशिल्ल्यान जवळ जवळ 17 वर्सांनी खंयच्या तरी मिनिस्टरान डेरिंग केले, धाडस दाखयले हे सर्क्युलर फाटीं घेवपाचे. आणि ताका लागून आमी हाका ऐतिहासीक निर्णय मुख्यमंत्र्याचो म्हणटा. कारण हे जे सर्क्युलर्स जे फाटीं घेतला, आतां जे घेतला 26/5/2025, आतां ते फाटीं घेतिल्ले आसा. आतां टेंडर प्रोसेसिंगान कितें जातालें, जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर प्रोसेसिंगान पार्टिसिपेट करताले तेन्ना एक ताणी स्लॅब केलो. टेंडर म्हणजे कितें, की कमीत कमी जितले वचूंक मेळटा आनी जितलो फायदो गव्हर्नमेंटाक जाता तितलो गव्हर्नमेंटाक मेळूंक जाय, म्हणजे लोकांचे पयशे वेस्ट जावंक जायना, म्हणून हे टेंडर प्रोसेसिंग आसता. एनी टायप ऑफ टेंडर इज फ्लोटेड की बाबा ताजो फायदो गव्हर्नमेंटाक जावंक जाय आनी लोकांचे पयशे वाट लागचे न्ही, ताज्या खातीर ते टेंडरींग सिस्टम केल्लें आसा. आनी टेंडरान असो प्रोसेस आसता की तुका जाय तशी तूं लो वचूंक शकता. म्हणजे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आसता गव्हर्नमेंटाची. सपोज 10 लाख कॉस्ट आसा गव्हर्नमेंटाची एका कामाची, जाल्यार जर कॉन्ट्रॅक्टराक फिजिबल दिसता की ताका फायदो जाता पूण तो तें काम 8 लाखान करूंक शकता, जाल्यार ताका ती मुभा आसूंक जाय 8 लाखान करपाची, 7 लाखान करपाची. आणि वयलो जो 2-3 लाख फायदो आसा तो गव्हर्नमेंटाक मेळटा. एक एक्झाम्पल हांव सांगता. पूण आतां कितें जातालें, ते जे सकयल येवपाची लिमीट आशिल्ली, जे सकयल बिलो आमी म्हणटा, बिलो वचपाची जी लिमीट आशिल्ली ती गव्हर्नमेंटान 20% सेट केल्ली, 20%. 20%च्या सकयल येवंक मेळना. म्हणून हाका लागून जातालें अशें की कॉन्ट्रॅक्टर जर सकयल कोण बिलो येता जाल्यार सगळ्यांक 20%टार येवचें पडटालें. आनी ते आयिल्ल्या कारणान फेवरेटिझम वाडप. म्हणजे 20% येतकच तो अधिकार मागीर कोणाक वतालो, एक तर कन्सर्न ईक वतालो, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, आनी ताच्या वयर मागीर बाकीचो मिनिस्टर आसा ताका वतालो. आनी मिनिस्टर किंवा ई हो डिसायड करतालो की कोणाक काम मेळचें. आनी हातूंत कितें जातालें की फेवरेटिझमूय वाडटाली आनी करप्शनाकूय चान्स मेळटालो. आनी अशी सिस्टम, म्हणजे जातूंत करप्शन वाडटालें, जातूंत फेवरेटिझम जातालें, अशी सिस्टम PWD मिनिस्टरान बंद करप, टू एलिमिनेट करप्शन. दीस इज अ स्टेप टू एलिमिनेट करप्शन. म्हणून हे सारको आमी ऐतिहासीक निर्णय हाज्या खातीर म्हणटा. हांव तुमकां मुद्दाम वाचून दाखयता की तेन्नाचो जो सेक्रेटरी आशिल्लो विजिलन्स, म्हणजे 2005ची गजाली, 27 जुलय 2005, आनी तेन्ना सेक्रेटरी आशिल्लो अश्वनी कुमार, हो सेक्रेटरी आशिल्लो विजिलन्स. ताणें हे अशें फूल व्हडले फायंडिंग्स बरयला. पूण तातूंतले हांवें हायलायट केला ते वाचून दाखयता. ताणें बरयला की द फिनान्शियल propriety demands that money should be spent carefully as if it is personal expenditure. म्हणजे तो म्हणटा स्वताच्या बोल्सांतले पयशे आशिल्ले सारके गव्हर्नमेंट पयशे खर्च करूंक जाय. आनी हे कोणूच अमान्य करूंक शकना. कित्याक जे गव्हर्नमेंट पयशे आसा ते गव्हर्नमेंटान लोकांचे जे पयशे आसा ते स्वताच्या पॉकेटांतले जशे खर्च करता त्या पद्दतीन करूंक जाय अशें ताणें पयलोच बरयला. आनी बरयला इट इज हायली इलॉजिकल टू पुट अ फ्लोर लिमिट below which the tenders cannot be allowed to go. तो हांव म्हणटा ते ताणें बरयला की इलॉजिकल जाता की फ्लोर लिमिट दवरप ताका की 20%च तूं सकयल वचूंक शकता. दीस लिमिट कॅनॉट बी पुट. ताणें बरयला, सो दीस इज वर्किंग अगेन्स्ट पब्लीक एक्सचेकर. It is in interest of the government that there is a competition among suppliers and prices come down to the level as low as possible in the open market situation. म्हणजे तो म्हणटा की जितले लो वचूंक शकता एक कॉन्ट्रॅक्टर तितले तांकां वचूं दी. एक फेअर कॉम्पिटिशन जावंक जाय. कित्याक 20% समज भार घालत जाल्यार थंय कॉम्पिटिशन जायना. थंय कोण फेवरेट जे कोणाचे आसा, खंयचे MLAचे आसत, खंयच्या मिनिस्टरांचे आसत, किंवा खंयचे इंजिनियराचे फेवरेट आसत,
तांकां थंय प्रोत्साहन मेळटा, तांकां सगळीं कामां मेळटा आनी ते फक्त 20%च बिलो करता आनी आपूण कामां घेता. ताज्या सकयल जर कोण करपी आसा ताका घेवंक मेळना, किंवा हाज्या खातीर कामाचेरूय परिणाम जाता. दुसऱ्या ताणें बरयला देर इज नो सच प्रॅक्टीस, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताणें बरयला देर इज नो सच प्रॅक्टीस इन CPWD, म्हणजे सेंट्रल PWD मॅन्युअल जो आसता, जो लॉ आसा, जो एक्ट आसा, ताज्या प्रमाणे अशें म्हणटा तो खंयच ना त्या कायद्यान की हें करूंक मेळटा. एंड इट इज इनोव्हेशन म्हणटा तो. म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या तो कितें म्हणटा, इट इज इनोव्हेशन डन इन PWD ऑफ गोवा म्हणटा. म्हणजे एक जादू केल्ल्या भशेन म्हणटा, नवीन एक पराक्रम PWDन केला की जे CPWDन खंयच ना म्हणिल्ले ते हांगा केल्ले आसा. इनोव्हेशन डन इन PWD ऑफ गोवा टू क्रिएट अ कुशन फॉर करप्शन. दिस सर्क्युलर इज नथिंग बट अ ट्रान्सपरंट करप्शन अशें तो म्हणटा. आनी ताणें खूब कितें कितें ताचे फायंडिंग्स बरयला. पूण ही इन शॉर्ट हांवें सांगला, ह्या हांव तुमकां फोटो मारून मागीर घालता ताणें कितें बरयलां तें. आनी अशा तरेन हे जे कुशन फॉर करप्शन आशिल्ले ते खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आशिल्ली. हे फेवरेटिझम जे आशिल्ले ते स्टॉप जावपाची गरज आशिल्ली. आनी ताच्या खातीर खुबशे 90% कॉन्ट्रॅक्टर, मोर दॅन 90%, जांकां कामां मेळनाशिल्लीं किंवा जे हाजे बळी पडिल्ले, जांकां दिसतालें की बरी कामां जावची, ते सगळे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आमचे कडेन अप्रोच जाल्ले. आमी सातत्यान खूब जाणां वचून मेळ्ळे आनी शेवटी आमी चीफ मिनिस्टराकूय मेळ्ळे. तेन्ना एज अ PWD मिनिस्टर ताणें फुडाकार घेतलो आनी ताणें अत्यंत म्हत्वाचें अशें पावल उखल्लेलें आसा. म्हणून आमी एक मागणी करता तुमच्या मार्फत मुख्यमंत्र्या कडेन की आतां ताचेर प्रेशर खूब येतलो. कारण हे जे आसा हाज्या पासून हे 20% जो रूल आसा ताज्या पासून खूब जाणांक फायदो जातालो. खूब जाण हाज्या पासून जे आमी म्हणटा वेस्टेड इंट्रस्ट तांचो आसता तांकां फायदो जातालो. खूब जाणांक जाका फेवरेटिझम जाय आशिल्ली तांकां हाजो फायदो जातालो. खूब जाणांक जे डायरेक्ट करप्शन जाय आशिल्लें तांकां हाजो फायदो जातालो. आनी ताज्या खातीर हांव मागता की आमकां खात्री आसा की मुख्यमंत्री ह्या बाबतींत खंबीर रावतलो. कारण ताणें सगळो विचार करून आनी ताणें आमचे कडेन चर्चा करूनच ताणें डिसिजन घेतिल्लें. कारण ताणें आमकां तें विचारिल्लें सुद्दां की हाजो कामार परिणाम पडूंक शकता, कसो पडूंक शकता, कितें पडूंक शकता. कारण जेन्ना जेन्ना हे सर्क्युलर अस्तित्वान आयला ताणी सदांच घाल्लें आसा टू मेंटेन क्वॉलिटी म्हणून. आनी हातूंतूय बरयल्लें आसा, जो सेक्रेटरी विजिलन्स आशिल्लो ताणें तातूंत बरयला की तातूंत क्वॉलिटी कशीच सुदरना म्हणून. ताणें हातूंत हांगा बरयल्लें आसा द क्वॉलिटी मे बी कॉम्प्रोमायज and has in fact been compromised in spite of operation of 20% circular. PWD will find more than one example of this kind. So तो म्हणटा अशें एक्झाम्पलां खूब आसा की तुमी 20% रेस्ट्रिक्ट करून सुद्दां क्वॉलिटी मेंटेन जायना. आनी फुडें ताणें म्हणिल्लें आसा की जे इंजिनियर आसा तांचें काम आसता टू मेंटेन क्वॉलिटी. कित्याक इतले जे इंजिनियर आसा आनी जांकां गव्हर्नमेंट म्हणजे प्रत्येक पब्लिकाच्या टॅक्सांतलो जांकां पेमेंट सॅलरी म्हणून पयशे मेळटा, ते प्रत्येक जे इंजिनियर आसा ते क्वॉलिटी कंट्रोलाक जबाबदार आसता. सो दीस इज वर्क ऑफ दॅट इंजिनियर्स टू मेंटेन द क्वॉलिटी अशें तो हातूंत म्हणटा जे फायंडिंग्स ताणें केल्ले. आनी ताज्या प्रमाणे चीफ मिनिस्टरानूय ते मान्य केल्लें आसा आनी तांणी ह्या बाबतींत एक बरें अशें पावल उखलिल्लें आसा. त्याच बरोबर आमचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बाबुत्तम पार्सेकार होय हातूंत इन्स्ट्रुमेंटल आसा. तांकांय ते मान्य जाल्ले आसा म्हणून तांणी. आनी खुबशे आमी जर पळयत जाल्यार हातूंत सुद्दां जे हांवें RTI अंडर घेतिल्ले डॉक्युमेंट्स तातूंत सुद्दां हांवें पळयलां की पयलीं सुद्दां खुबशे चीफ इंजिनियर जे आसा तांणी हे गव्हर्नमेंटा कडेन प्रपोजल घाल्ले की हे सर्क्युलर इलिगल आसा, इलॉजिकल आसा. इट इज अगेन्स्ट एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस ऑफ एनी टेंडरिंग प्रोसेस. सो ते फाटीं घेवचे. पूण गव्हर्नमेंट लेवलार ते कित्या तरी कारणां खातीर फाटीं घेवंक ना. पूण आज 17 वर्सांनी हे सर्क्युलर फाटीं घेतला आनी खूब जाण प्रयत्न करतले की परत हे सर्क्युलर रिइन्स्टेट करचे. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी आमकां विश्वासूय आसा की येदी व्हडली स्टेप जे ताणें घेतल्या टू एलिमिनेट करप्शन, तो तातूंत खंयच माघार घेवचो ना. आनी एज अ PWD मिनिस्टर आमी परत एकदा ताका धन्यवाद म्हणटा आनी ताजे आभारी आसा. तुमचे कितें प्रश्न आसले जितेंद्र डॉक्टरने आता कितें म्हणलें की सर्क्युलर फाटली घालता तुमी स्वताचे आभार मानता. त्याच्यात आता तुमची कितें मागणी आसा? आता तुमी म्हणटा CM ठाम रावपाक जाय सर्क्युलर. तुमकां भंय कशें दिसता की तेजेर ठाम रावचो
ना ना भंय म्हणजे आमकां सीएमाचेर विश्वास आसा पूण कितें आसा सीएम ताजी खुर्ची आसता इट इज सपोर्टेड बाय सर्टन पीपल ओके सो ताजेर प्रेशर निश्चित येतलें कारण खंयचे अशें जेन्ना तूं हिस्टॉरिकल स्टेप घेता जेन्ना तूं एक हातूंत करप्शन इनवॉल्ड आसा आनी व्हेरी हाय लेवल करप्शन इनवॉल्ड आसा जेन्ना तूं त्या करप्शनाच्या अगेन्स्ट उबो रावता तेन्ना प्रेशर हें निश्चित येता आता तुमकां दिसता हेज्यातल्यान करप्शन जावचें ना आता तेजे जे डिसिजन घेतलो तेज्यातल्यान जावचें ना पळय करप्शन 0% कोणूच करूंक शकना आयच्या काळांत सो म्हणून हेजे आमी प्रयत्न करप सोडून दिवप नासता हातून जवळ जवळ म्हाका दिसता 80% करप्शन कित्याक हांव तुमकां सांगता पीडब्ल्यूडी फेवरेटिझम जाता आसा पळय इट इज मेनली बिकॉज ऑफ करप्शन आतां हे जे सेक्रेटरी विजिलन्स आसा किंवा हातूंत खुबश्या जाणांची नोटीस आसा 2005 च्या हय 2005 हे 2005 ताज्या उपरांत कोणें प्रयत्नच करूंक ना तेन्ना एक प्रयत्न जालो कारण 2001 हे फर्स्ट टायम लागू जाल्ले सर्क्युलर आनी 2005 परत काडिल्ले आनी 2007 परत रिइन्स्टेट केले म्हणून आतां सुद्दां चान्स आसा की कोण प्रेशरायज करून किंवा भविश्यांत सुद्दां कोण हाज्या फाटल्यान लागून परत पूण हांव सांगू सोदतां की भविश्यांत कोणें अशी ट्राय सुद्दां करत न्ही मागीर आमी कोर्टान वतले बिकॉज दीस इज इलिगल दीस इज अगेन्स्ट प्रिंसिपल एंड एथिक्स ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस अशें ताणें म्हणलां स्वता आमकां कोर्टान वचपाक आमकां चड हें नाका मटेरियल ह्या लेटरान ताणें सरळ म्हणलें देर इज नो सच प्रॅक्टीस इन सीपीडब्ल्यूडी आनी तो म्हणटा इट इज इनोवेशन बाय गोवा पीडब्ल्यूडी म्हणटा म्हणजे अशें केन्ना जावपूच ना की अशें जे रुलानूच ना जे खंयचे एक्टानूच ना की टेंडरिंगाचेर तूं कितें तरी स्लॅब घालूंक शकता ते गोंयांत घडटालें तुम्ही कितें सीएमाकडे मागणी केली तेन्ना हे जावचें म्हणून आमी सीएमा कडेन एक्चुअली घेवन गेल्ले खुबशे डिमांड्स जातून मेजर डिमांड जी आमची आशिल्ली ती आशिल्ली एक म्हणजे ही आशिल्ली की हे 20% काडचे जाच्या खातीर फेवरेटिझम जाता आनी अमूक कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा ते ताचो लाभ घेत आसता आनी तांचे कितें ते त्या वेव्हारांतल्यान तांचो तो आर्थीक वेव्हार चालू आसता बाकीचे जे प्रामाणीकपणान काम करूंक सोदता कित्याक आज कामांचेर सुद्दां इफेक्ट जाता आनी आमी सब स्टँडर्डची वर्क्स म्हणटा गाळी कॉन्ट्रॅक्टरांक घालचे पडटा लोक कॉन्ट्रॅक्टरांक बोटां दाखयता एक्चुअली हातून कॉन्ट्रॅक्टराचे काय फॉल्ट नासता आमी स्वता एज्युकेटेड इंजिनियर्स आसा हांगा सगळे एज्युकेटेड ग्रॅज्युएट्स आसा पूण आमची कोणाची इच्छा नासता की काम वायट करप पूण अशे जे रूल आसा तूं पयलींच 20% वचचो पडटा तुका कित्याक तुका काम जाय म्हणून जर 20% तूं पयलींच सकयल गेलो जाल्यार मागीर कामाची वाट लागतलीच म्हणून कोण जर म्हणटा की ना 20% रूल काडून कामाची वाट लागता जाल्यार ताणें हांगा सेक्रेटरीनूच बरयला न्ही की अशें एविडन्सूच ना म्हणून तुमचे ते 20% लिमीट आसतना सुद्दां कामाची हांगा वाट लागल्या तुम्ही ॲज ए असोसिएशन म्हणून युनियन म्हणून तुम्ही एक सांगा आता जे नवे सर्क्युलर काढला त्याचा सरकार कितलो असो फायदो जाऊ शकता पळय हांगा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाक फायदो जातलो निश्चित इन क्रोड्स ऑफ रुपीज आमी ते काडूंक ना पूण कामां जी चलता पळय इन क्रोड्स ऑफ रुपीज आमी जर पळयत आज हॉट मिक्साचें सुद्दां काम आसा जाल्यार हॉट मिक्साचे 2 कोटी 3 कोटीची कामां आसता ताजेर तूं सगळीं कामां काडून पळयच्या जर आरटीआय मागशी प्रत्येक काम हे जे आसा ते 20% दिलो आसता ओके सो ते जर 20% दिलो तूं सगळ्या कामांचे समज बजेट आसा जर 200 कोटी फक्त रोडांचोच कन्सिडर कर बिल्डिंग जाली हे धरून 300-400 कोटींचो बजेट आसा सो आउट 400 क्रोर्साचे 20% काड कितले जाता 100 कोटींचे 20% जाल्यार 80 कोटी जितेन बाब आता ना आता पळय जे कितें ताका एक हे आसता अमूक हे ठरलेली आसा ते म्हणजे त्याच्यातली जी रेट आसा तेच्या पेक्षा 20% तुमकां कमी भरचे पडटाले पयलीं कमी पडटाले आनी आता ना जी रेट आसा तेच्या पेक्षा चडूय भरूंक शकताले तुमी ना पयलीं आशिल्ली आता जी गव्हर्नमेंटाची रेट आसा पळय ताच्या अबाव तूं वचूंक शकता अबाव इज 5% 5% वयर तूं कोट करूंक शकना पूण बिलो वता न्ही तेन्ना कितें जातालें आता ते परवडना काम ओके जाल्यार समज कोण कॉन्ट्रॅक्टर 2%च बिलो वता 2%च किंवा 1% किंवा वचय ना एट पार मारता ताका मेळनाशिल्लें काम कित्याक बाकीचे आसा ते थोडे अशे परिस्थिती आहा की पयलीं खूब जाण नांवां घेना पाळाच्या टायमार ते पूण खूब जाण लायनीक उबे रावताले आनी कामां बूक करून येताले पयलींच मागीर ते टेंडरींग प्रोसेसाचो कितें अर्थ उरलो
जर तुका पयलींच खबर आसा तुका तें काम घेवपाचें आसा तूं आनी कित्याक तर मागीर टेंडरींग प्रोसेस करता. म्हणजे बाकीचे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर बाबडे नवे आसा पण भुरगे इंजिनियर जाल्या पण बाकीचे प्रामाणीकपणान काम करून कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां तुमी फटयता अशें जालें. म्हणजे पयलींच सेट आसता कोणाक काम दिवप. आतां हे केल्ल्या कारणान फेवरेटिझम खंयचे वतले आज कोणूच सांगूंक शकना की आपल्याकूच काम म्हणून ते तुम्ही जे तुमकां परवडटा ती रेट घालून काम घेया. टेंडरींग प्रोसेस सेज इट. टेंडरींग प्रोसेस म्हणजे कितें इट इज व्हेरी क्लियर. द लोवेस्ट बिडर गेट्स द वर्क. तो लोवेस्ट बिडर कोणी आसूंक शकता पण हांगा कितें हांगा खबर आसता पयलींच कॉन्ट्रॅक्टराक की आपल्याकूच काम म्हणून ते तुका कशें खबर आसता म्हणजे तुम्ही पयलींच वचून सेटिंगां करता. हे सगळें बंद जावपाचें आसा ताका लागून. आता हो 20% जो काढला पळय हेका लागून आता जे कमिशन वयता कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान सरकाराक त्या खातीर बंद जातलें अशें दिसता. आता कमिशन कोण हातून इन्वॉल्ड आहा ते कमिशन दिताच आसतले न्ही. जिथून So ते म्हणून तेच सांगता न्ही हाणेंच म्हणला न्ही सेक्रेटरीनीच म्हणला ते टू क्रिएट अ कुशन फॉर करप्शन म्हणून. सो दॅट इज अ कुशन फॉर करप्शन न्ही. ना हरशीं म्हणजे नॉर्मली धर तूं लोवेस्ट बीड करता जाल्यार कितें कमिशन बी दिवचें पडटा बी अशें सरकाराक बी आसा. ना हातून पळय हातून म्हणटा आतां 20% दिलो आतां न्ही थंय आतां एकलो उरना थंय. दोग 50 जाण 20% कित्याक सगळ्यांक खबर आसा लोवर लिमीट इज 20. 20%. सो तुका काम जाय तूं कितें म्हणटा तोय 20 मारूंक शकता अशें खबर आसता तुका. सो तूंय 20 मारता. सो आतां 3-4 जाण जाले मागीर तूं मागीर तूं कोट करता 3-4 जाण जाले 20% मागीर तूं खंयच्या आधारार ठरयतलो. लॉटरी काय काडिना. सो दुसरो आधार कितें ताका. दुसरो आधार इज करप्शन.